म्हजी तोखणाय करपाची. अरे सत्य मुळे हांव तुजे वय म्हाका सद उलोवंक न्हय पण फट उलोवंक आनी एक सत सांगू तुका जर तर तूं तेन्ना म्हाका मेळूंक नासलें जाल्यार हांव नको म्हजें कितें जातलें आसलें पळय. हांव म्हणटोर तुका आनी कोण तरी मोजोन बरें मेळलेले असले आनी तूं तुज्या जिवितांत खुदीत खुशाल आसतलो. तुझो डॅडी हिंदू आणि मामी क्रिस्तांव तेन्नाच तो तयार जालो. तुझी मामी डॅडी तयार आसात न्हू? डॅडी तयार आसा. माझ्या भावाची तर कसली याद पडला. माझ्या भावान डॅडीक फोन करून सांगला म्हाका कार घेवन दे म्हणून. बरें हय जॉय. पण मम्मी तयार ना. तिका नाका हांव क्रिस्तांवा कडेन आनी गोंयांत लग्न जाल्लें. कित्याक ती जाणा जॉय. हांव नवरो आसा. बरेंच तुझो डॅडी हिंदू आणि मामी क्रिस्तांव शिकत हय ती क्रिस्तांव. जाल्यार सारकीच खबर ती. म्हणजे एका क्रिस्तांवाच्यान दुसरो क्रिस्तांव वयर चडलेलो खूब तें चड म्हत्वाचें. आगो आयज फाल्यां तें लग्न जाल्या उपरांत ताणें आपल्या घोवाक रांदून हाडूंक घातलें. सांग. बाय तुवें म्हाका सांगलेलें न्ही तुजो बॉयफ्रेंड आसा म्हूण. हय डॅडी. क्रिस्तांव म्हणलेलें न्ही तो. हय डॅडी. काम कसलें करता म्हणलेलें तुवें. काम कसली करता तें सांगूनच तुका डॅडी हांवें. कित्याक सांगूना बाय. कित्याक तूं कसलेंच काम करिना तेका लवडी आसलो. बायलेची कुस्ता जेता तो असलो. ना मम्मी एका लवडी नाही तो. पूण तो काम सोदता आसतलो. कायद्यान एक चेड्यान पयले जोडूंक शिकोवंक जाय आनी उपरांत मोडूंक. आपले बायलेची कुस्ता जेता ताका दादलो म्हणनात. काजार जावंक सोंपें पूण काजारी जिविताचे व्हडें सांबाळूंक तितलें सोंपें न्हय तें. उपरांत काजार जावन